हांव कोण म्हणून आमचे पैकी कितल्या जाणांनी आज पर्यंत आमी ह्या विशयान नियाळ केला. आवय बापायनी दवरलें नांव सांगता, आमी कितें काम करता जो हुद्दो सांगता, या ताजो पूत या हाची आवय हाचो बापूय आसो भाऊ या ताजो अशें आसो अशें हांव अशें तितलें मात्र सांगता शिवाय हांव कोण म्हणलें आज पर्यंत आमचे पैकी साबारांनी ह्या विशयांत नियाळ केल्लो ना. सामसाम आसलो ताका चलयांचें ह्या कामुकपणाचें एक विकनेस. थंयसर दलिला तें सुबीत म्हूण दिसलें. आवय बापायन सांगलें नाका दुसरें नाका बरें की आमच्याच सुदैवाच्या कोणा पळय ना ना म्हाका तेंत जायचें. थंयसर ताजें जिवन पाड जालें, ताजें डेस्टिनी ताजी सगळी गेली. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता कोलो शब्द पोय केला म्हळ्यार सोरोप आसलो ठाणे नाडलें म्हणून. तो सोरोप असो तो वाडोवन गेलो आनी उगडापण ग्रंथाच्या वेळार कितें म्हणटा महासोरोप आसलो म्हणून. इंग्लिशांत सर्पेंट म्हणटा जेनेसिस बूक ऑफ जेनेसिसार. बूक ऑफ रिव्हिलेशनार ड्रॅगन आसलो म्हणटा. म्हळ्यार आमचे भितर आसचे नकारात्मक कितें गूण आसात ते वाडत गेल्यार भयंकर व्हडलें आमकां भस्म करूंक आमचें जिवीत तेच नकारात्मक गूण पावतात. Jesu mokala aradan tuka. Jesu mokala aradan tuka. Jesu dayala आराधन तुका. जेसू दयाळा, जेसू दयाळा आराधन तुका. उर्पे सागोरा Sagura आराधन तुका. ये सोडून गारा आराधन तुका. ये सोडून गारा Jesu mokala aradan tuka. Jesu dayala aradan tuka. Urpe sagora सोडून गारा आराधन तुका. उड्या रूपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वाटून आसाय. उड्या रूपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वाटून आसाय. पेंग तूं आमकां नेटोन आसाय
सोतीवन आसा कुरपेन तो आमकां नेटोन आसा पोवी सांगात तुजो देवन आसा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका सागोरा आराधन तुका सोडवणारा आराधन तुका स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गोळी भरो तू आमच्या जिणेचो एकच थारो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू आमच्या जिणेचो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका सोडवणारा आराधन तुका सोडवणारा आराधन तुका O पवित्र सक्रमेंतान हजाराच्या मोगाळा जेजू आम्ही तुका आराधन करता तुका नमस्कार करता तुजी होगलीक स्तुती आमी गाता कित्याक तुवें आमचो मोग केलाय एकल्यान आपल्या इश्टा वचत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण तुवें शिकयलाय आनी त्याच प्रमाणे तूं आमचो व्हरतो मोग करचो इश्ट म्हणलें कुर्सार मरोन तुवें दाखोवन दिलाय तूं सदांच आमचे सुवें आसोंक आशेलोय आनी निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा हो पवित्र येवकारिस्त तुवें घडलोय ह्या येवकारिस्ता मुखांत तूं आमचे सुवें आसाय जायते फावटी आमी तुका विसराल्यार तूं आमकां केदींच विसरानाय हर एका घडये हर एका संदर्भार तूं आमचो उडास करताय तूं आमचो मोग करताय असो मोगाचो साक्रामेंत तुवें आमकां आमचे पासत घडोवन दवरलाय ह्या साक्रामेंतांत तुजें आराधन करूंक तुजें दैवीक उतर आयकून घेवंक तूं आमकां फावो करताय ह्या संवसारांत आसता पर्यंत आमी सर्व कश्टाल्ले थकल्ले भरवेल्ले व्यक्ती पूण आमकां हर एकल्याक तुवें तुजे सशें आपयलाय म्हणून येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका हांव बळ्या आनी कालता काळजाचो देखून तुज्या लागीं आमी येवंक आत्रेकता तुजे सशीं रावूंक आमी धैर्य घेता कित्याक तूं आमचो मोग करताय म्हणलें आमी जाणा सोम्या जेजू तुजे मुखार रावूंक तुजे सुवें आसूंक तुका सेवंक तुजें उतर आयकून घेवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आमी सदांच तुजे सवें रावंक तूं आमकां फावो कर
तुझें उतर पाळूंक तूं आमकां शिकय. आमच्या जिविताच्या सर्व कश्टां अंतांनी, सर्वंडेंत, निराशेंत, सतराच्या बेंबिरांतींत सोम्या तुजो आदार आनी कृपा आमकां लाभय. आनी आयच्या दिसा परत ह्या येवकारिस्त बोवारी आमी सर सांगात आयल्या वाचता आमची मागणी, आमची अर्गां स्तुती, आमची विनवणी तूं मानून घे. तुजी कृपा आमकां दी, तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां दी. तुजें उतर समजून घेवचें तसलें बरें मन तूं आमकां दी. मोगाच्या भावा भयणीनो, नव्यान मेळिल्ल्या वेळा एकामेकाची वळख करची. आमी कोण कितें खंय तावन म्हणलें सांगचें ती आमची रिवाज आमी हर एकलें जाणाव. आनी आमी एकामेकाची वळख करतना आमी एक सांगचें आसा आमी कोणाचीं भुरगीं म्हणलें, आनी त्या मुखांतर आमी कोण म्हणलें वळख धरूंक, वळख पारखूंक आमकां साध्य जाता. आनी आमकां क्रिस्तांवांक वळख करूंक आजचें एक बळादीक, ह्या बळादीक संबंद जावन आसा बापय भुरग्यांचो, वडिलां भुरग्यांचो. आनी आमकां क्रिस्तांवांक त्याच बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची वळख आमकां आसा. आनी तांच्या ह्या संबंदांत आमी कोण जावन आसा, आमी कितें जावन आसा म्हणलें आमी समजता. जेजून आमकां दिल्लें व्हरतें उगडापण जावन आसा त्रिएक देवाची वळख करून दिल्लें, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आनी त्याच बापा, पुता आनी पवित्र आत्मा त्रिएक देवा हुजीर आमी आसां आसता आमी त्याच त्रिएक देवाक आराधन करया. आमची जबाब आराधन तुका सर्गींच्या बापा, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा आमच्या रचणारा, आराधन तुका सर्गींच्या बापा बापा. आमच्या पोसणारा, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा आमच्या सांबाळणारा, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा एकाच तुज्या उतरान सगळें आसा केल्ल्या, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. सगळ्या रचनांक दिसपडतो ग्रास लाभोवच्या, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा सर बरेपणाच्या उगमा, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा सासणांत तुवें आमचो मोग केल्ल्या, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा तुज्या पुता उदेशीं तुजो मोग तुवें आमकां उगडाप केल्ल्या, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा तुजें थंय खऱ्या बापायचें सारकें दाखयिल्ल्या, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा सगळे सश्टेंत तुजो अगाध मोग परगटलेल्या, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. बापा तुज्या राजांत आमकां एक जागो आयतो केल्ल्या, आराधन तुका सर्गींच्या बापा. हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आमची जबाब आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जेजू बापाच्या एकल्याच जनीत पुता. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जेजू आमचे पासत मनीस जाल्ल्या. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जेजू आमची पातकां बोगशिल्ल्या. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जेजू आमच्या पातकांच्या बोगसना खातीर कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जेजू बापा आनी पवित्र आत्म्याची वळख आमकां करून दिल्ल्या. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जेजू मोरयेक आमची मोगाळ आवय करून दिल्ल्या. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जेजू बापा तावन पवित्र आत्म्याक पाठयलेल्या. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. बापा तुजें जेजू तुजें दैवीक उतर तुवें आमकां शिकयिल्ल्या. आराधन तुका येसुमियान जेजू क्रिस्ता. ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून
वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आमची जबाब आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या पेंतेकोस्ता दिसा मोरयेनी आपोस्तलांचेर जिबार रुपार देवल्ल्या आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसांची काळजां उजवाडायलेल्या आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजे कृपेन बरच्या आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या सर्व जाणवायेच्या आनी शगुणाचे जाणवाये आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या तुजी साथ देणी आनी 12 फळां आमकां लाभयतल्या आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या वायट पयस करून बरें करूंक प्रेरण दिवच्या आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या बापाक आमच्या बापा अब्बा बापा म्हण उलो मारूंक लायतेल्या आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या मनशांची काळजां परिवर्तन करतेल्या आराधन तुका ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तू सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता तूं जर सोम्या आमचे खोटेपण लेखशी तर सोम्या तुजे मुखार रावोंक कोण योग्य जायत आमी सगळीं तुजे मुखार सरपडून आसां कित्याक तुवें आमकां योग्य केल्याय आमची पातकां बोगशिल्याय खुर्सार मरोन आमकां सर्गीची वाट तुवें उक्ती केल्याय रचनेच्या सुरवेतावनूच आमकां तुज्या सारक्याची तुवें खंय रचलें आनी हें सारकें पातकां वरें होगडायल्या वेळार तुजी कृपा आमकां लाभयल्याय तुज्या उतराची गोडसाण तुवें आमकां फावो केल्याय तुज्या उतरांचें मार्गदर्शन तुवें आमकां दिलाय सोम्या जेजू ह्या सर्व बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्घ दिता तुज्या आवयच्या कुशींत आसतनाच हांवें तुका विसला आवयच्या कुशीन तुका रसच्या आदींच म्हाका तुजी वळख आसली तूं जल्मच्या आदींच हांवें तुका पवित्र केला म्हण प्रावाद्याक तुवें सांगलें उतर आमचे थंय तुवें खरें केलां देखून सोम्या जेजू आमी सर्व तुजे मुखार येवंक धैर्य घेता तुजें आराधन करूंक आमी फुडें सरता तुजें उतर आमी आयकूंक शकता तुज्या ह्या वर्त्या देण्या खातीर तुका जावं अर्घ आनी महिमा आतां आनी सदां काळ कोंकणी भक्ती गीतां भान संको 213 213 Pergatuka Jesu mocha mogal sudvundara Kalis moche mogan tucha Parmoka sagora Pergatuka Jesu mocha mogal sudvundara Kalis moche mogan tucha Parmoka sagora Dev pon tuje lipo Abal balok salo Kursache maran susung Taruk muso salo Dev pon tuje
लिपो आबल बाळो झालो पुरुषाचे मरण सोसून तारक मोसो झालो पुनर्जीव जाऊन मरणाचेर सैत वेले पातकाच्यो सांगती तुटो सस्निकची भी दिले पुनर्जीवन जावो मरणाचे सैत वेले पातकाच्यो सांगली तुटो सस्निकची भी दिले अर्गा तुका जेजू मोच्या मोगाल सोडवून दारा काळीस मोचे मोगाल तुझ्या भोर मोगाचा गोडा भोर मोगाचा गोडा Somia kami argani hoglap divya argani hoglap tuka somia Jesu 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 manani mahima 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 tuka somia Jesu आराधना आणि स्तुती तुका समया जेजू Aradhana आणि स्तुती तुका somia Jesu आराधना आणि स्तुती तुका समया जेजू Aradhana आणि स्तुती तुका somia Jesu अर्गानी होगलाप तुका समया जेजू Argani hoglap tuka somia Jesu जेजू देवांचा देवा जेजू देवाच्या देवा जेजू रायांचा राया Jesu rayanच्या राया जेजू फातक्यांच्या इष्टा पत्कांच्या इष्ट अर्गानी होगलाप तुका समया Argani hoglap tuka somia Jesu अर्गानी होगलाप तुका समया Argani hoglap tuka somia Jesu अर्गानी होगलाप तुका समया जेजू Argani hoglap tuka somia Jesu उभी राहूया पवित्र आत्म्याक गीत गावन देवाची उतार ऐकून आमकां तयार करया तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा आमचे बापा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा आमचे धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा आमचे बापा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा आमचे आज्ञा ये तुझ्या मंदिरात आज्ञा ये मुझ्या जिवितांत आज्ञा ये हांव आशेता
अत्म्याये हांव राखोन आसा अत्म्याये तुझ्या मंदिरात अत्म्याये म्हज्या जिवितांत अत्म्याये हांव आशेतां अत्म्याये हांव राखोन आसा देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे जेसू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे जेसू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे हालेलुया 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 सा जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पहिलो अध्याय 19व्या वाक्यतावन 23वें वाक्य कोण तूं म्हूण विचारूंक सुदैवानी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवांवन दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्ही म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें तूं कोण तर एलिया म्हूण ताणीं ताका सवाल केलें न्हय म्हणालो तो ताणीं परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी ताणें जाप दिली हांव न्हय ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप करूंक आसा तुजे विशयंत तूं कितें म्हणटाय जुवांवन तांकां इसाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिली सोम्याची वाट नीट करा म्हूण आरण्यान वाब मारतलेसो थाळो हांव देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्तान बशें आदल्या मागण्या जमातींनी आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा इश्टागती विशयंत आनी इश्टागत कशी आमकां वयर पावोवंक शकता आनी इश्टागत कशें जिवन आमचें पाड करूंक शकता म्हणल्या विशयंत आमी नियाळ केल्लें जावन आसा आज एक मेट आमी मुखार वेता आनी एक गुंडायेची चिंता आज आठोवन आसा हांव कोण म्हणल्या सवालाक जाप सोदूंक आज हांव तूं प्रयत्न करता मुन्सिंजर बापानी आराधन करता आसतना सुरवेरेस सांगलें कोणी आमी मेळ्ळ्या वेळार एकामेका वळख करता आसतना आमी कशें म्हणटा आमचें नांव सांगता या आमचो एक हुद्दो सांगता पूण एक दीस म्हणी हांवें तुवें नियाळ केल्लो गे आसा की हांव कोण म्हणून आमचे पैकी कितल्या जाणांनी आज पर्यंत आमी ह्या विशयान नियाळ केला आवय बापायनी दवरलें नांव सांगता आमी कितें काम करता जो हुद्दो सांगता या ताजो पूत या हाची आवय हाचो बापूय हाचो भाव या ताचो अशें हाचो अशें हांव अशें तितलें मात्र सांगता शिवाय हांव कोण म्हणलें आज पर्यंत आमचे पैकी सबारांनी ह्या विशयंत नियाळ केल्लो ना आनी हांगासर आसा जुवांव ह्या विशयंत वो स्नान दिता आसतना तूं कोण म्हणल्या वेळार हांव जुवांव म्हूण ताणें सांगूं ना आमी काले म्हणटा आमचें नांव सांगता तूं कोण म्हणल्यार आमचें नांव सांगता
आनी जुवा म्हूण हांव सांगूं ना हांव तांणी एक्सपेक्ट केल्ल्या बरी तो यावो न्ही बगार तूं कोण म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणटा हांव ताजो जिवनाचो उद्देश तो सांगता ताजो जिवनाचें कितें उद्देश तो ह्या संवसाराक आयिल्लें थंय तो सांगता आनी म्हणटा सोम्याची वाट नीट करा म्हणून आरण्यांत बोब मारचो थाळो हांव न्ही हांव जुवांव न्ही म्हजो बापूय वो न्ही असो भाव हांव न्ही हांव इतलो शिकलां न्ही हांव हें पूण तो सांगता सोम्याची वाट नीट करा म्हणून आरण्यांत बोब मारतलोसो ताळो हांव जेजूक आपूण कोण म्हूण गुंतासलें जेजू की जिवनांत हीं सवाल आसतना जेजू की आपूण कोण म्हूण गुंतासलें सांजुवांच्या 18व्या अध्यायान 33 वाक्यान आमी पळयता तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंस म्हळाय सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्माल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां सत मानून घेवंक तयार आसो तो प्रती एकलो म्हजो थाळो आयकता जेजू कितें म्हणटा हांव मोरयेचो पूत हांव देवाचो पूत हांव अशें हांव तशें कांय सांगना हांव जेजू म्हूण सांगना जेजू ताका इंट्रोडक्शन कशें करता जेजू म्हणटा सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्माल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयिल्लो दॅट इज हिज इन्स्ट्रक्शन्स ते जावन आसा ताका इंट्रोडक्शन तो करनासा आज म्हाका आनी तुका एक सवाल जर तर हेंच हांवें तुवें नियाळ्ळें जाल्यार हांव कोण म्हणून हांवें तुवें नियाळ्ळें जाल्यार म्हाका आनी तुका कसली जाप दिवंक साध्य आसा गे म्हणलें सवाल कोण म्हणून आमकां कित्याक गुत्त आसा सय मोगाच्या न्हू कित्याक गुत्त आसा सय आमच्या जिणेचो उद्देश जर तर जारी करी सय तर हांव कोण म्हणून म्हाका गुत्त आसा सय जेजूक तेज्या जिणेचो उद्देश गुत्त आसलो त्या खातीर पेद्रून सांगलें सोम्या तशें पुरो मरणाचें जावचें नाका म्हणटा आसतना चल हांगासर सयताना म्हणटा कित्याक ताचो उद्देश तो ह्या संवसाराक कितें आयिल्लो आनी तो कोण म्हणून जेजू जाणा आसलो जर तर हांव आनी तूं कोण म्हणून गुत्त आसा आमच्या जिवितान आमचो उद्देश जारी करूंक जाता जर तर हांव एक मसली म्हणून म्हाका बगता जाल्यार हांवें उदकांत आसाचे शिवाय हांवें धरणीर वचोंक जायना जर तर हांवें एक सुकणें जाल्यार हांवें वयर आकाशार उबचें आसलें आनी धरणीर रावचें आसलें रुखाचेर रावचें आसलें म्हजें थंय जायचे शिवाय हांवें उदकांत वचोंक जायना हांव कोण म्हणलें म्हाका कळीत ना तर म्हजें जिवनांत सार्थकत जायना अशें म्हणटात एक इगलाचें थांती आमी हद्दू म्हणटा कन्नडान ताजें थांती कुंकडाच्या पिलां कुंकडाच्या थांत्या ओटो बरसालें आनी एक कुंकडांच्या थांत्या सांगाता हें थांती ताजे ओट्टो तें थांत्यातून फुटोवन हें सुकणें भायर आयलें हाका गुत्तू ना आपूण एक इगल आपणाक वयर उबोवंक जाता ह्या सुकण्याक ह्या बिरमोत गुत्तू ना त्या कुंकडा ओट्टत आसलें ल्हान जालें व्हड जालें आनी एक दीस तें पळयता वयर सुकणीं अंतराळार उंचल्या स्थानार उबोवन आसचें आनी हें आपल्या आवय कुंकडा लागीं सारता आमकां तशें वचोंक जात द्या गे आवय कुंकाड म्हणटा ना ना आमकां जायना आमी सड्ड म्हळ्यार इतलें मात्र उबार येत ताजे गे सड तूं तितलें पुरो पळोवंक वचनाका तूं इतलेंच राव म्हणून आनी तें इगलाचें पील मोरता पर्यंत तितलेंच रावलें जियेलें आनी मेलें आज हांव आनी तुवें मोगाचें न्हू हांव कोण म्हणलें जर तर आमी नियाळ करिना जाल्यार आज हांव आनी तुवें एक सामान्य व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत जियेतले आनी ह्या संवसारांत माती जावन वेतले
दुसरें आमकां समस्या येत आसतना खंयच्या वाटेन वचचें म्हणलें म्हजो आनी तुजो जिणेचो उद्देश कळ्ळ्या वेळार आमकां कळीत जाता. समस्या येता तिशिनेचेंगी इशिनेचेंगी आमकां कळीत जायना. जर तर जिणेचो उद्देश म्हाका आनी तुका कळीत आसा जाल्यार खंय वचचें म्हणलें निर्दिश्ट वाट गुंत आसल्यान आमकां वचोंक जाता. तिसरें आमचें तें इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुस्त जाणांक आसता. हांव काळो आसा, काळी आसा, हांव शिकोना, ते पुरो मुस्त शिकल्यात, हांव दुबळी, ते पुरो बारीक ग्रेस्त आसात. आमकां मुस्त जाणांक आमचें इन्फिरियरिटी या आमी काल म्हणटा आमचें उणेपणाचें आमकां भोगणां मुस्त जाणांक तें जिवितांत फाटीं व्हरतात. जर तर गायंदोळ चिंतीत जाल्यार हांव एक बारीक लांब कांय म्हज्यान करूंक जायना. सोरोप जाल्यार व्हडलो आसा, फास्ट धांवता, घट्ट मुट्ट आसा म्हणत जाल्यार गायंदोळो ह्या मातयेक ताका ईट दिवंक सकत आसचो तो गायंदोळो, ताका उद्देश तो नेणा जाल्यार तो कांयच जावंक शकना. पूण ताका एक उद्देश आसा म्हूण गुंतल्ल्या मात्र तो गायंदोळी बऱ्या तरान ताचें जिवन जिवंक शकता. चवथें आमकां सारके रितीर मुखार दिश्टेन पळोवंक जाता. हांव कोण म्हणलें आमकां म्हाका आनी तुका कळ्ळें जाल्यार दिश्ट आमची सारकी आसता. त्या देखून जेजू सामातेवाच्या 6व्या अध्यायान 22व्या वाक्यान म्हणटा, तुजे दोळे सारके आसत जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो. दोळे पाड जातीत जाल्यार तुज्या कुडींत काळोख पडटलो. कितलेक सरळ उतरांनी जेजून म्हाका आनी तुका सांगलें मोगाच्यान. म्हज्या जिविताची दिश्ट सारकी आसा जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवन नंदन जावंक पावतलें. म्हजें आनी तुजें दिश्ट जिविताचें समान आसा जाल्यार आमचें सगळें जिवन काळोखांत बेजाराचें खंतीचें कांयच नासतना जिवचें एक जिवन जातलें. आनी त्या देखून हांव कोण म्हणली दिश्ट हरएका म्हाका आनी तुका हरएकल्यांक आमकां आसा सै मोगाच्यान. तुमचे बेगीन थोड्यांक भोगूंक पुरो ह्या प्रायर आनी कालें दिश्ट इतली प्राय जाली आनी काल हांव ल्हान भुरगें आनी खंयचें म्हाका कालें जावंक आसा बेश्टें कालें दिश्ट गी म्हणून उडास दवरा. मोइजेची केदाळां ताच्या जिवनांत साधन करूंक धरिल्लें गे म्हणून हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 7वें अध्याय 23-30 वाक्य वाचल्यार तुमकां कळटा. मोइजेक 40 वर्सां तरनाट प्रायर ताणें अनेका हेब्रेवकाराक एका इजिप्तकारान मारता आसतना ताणें ताका इजिप्तकाराक जेविशें मारलें. कित्याक हेब्रेवकाराक अन्याय जावन आसलो म्हूण कळोवन ताणें तरनाटे आसलो जुशिमान सोडलें. दुसऱ्या दिसा हेब्रेवकाराक जेशी मारूंक लढाई करता आसतना वो म्हणटा, तुमी दोगी बाबाओ, तुमी आमचेत, आमी तशें एकामेकाक झगडचे नाका म्हणटा आसतना आनेकलो हेब्रेवकार म्हणटा, ना 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 ना, तूं पोर इजिप्तकारा जेशी मारल्या वरें म्हाकाय कितें बैसरताय गे म्हणल्यार कुडलें वो मोइजे भियेता. आनी भियेल्या उपरांत खंय गेलो, लिपोवन रावलो तो कितलीं वर्सां. पळयत पुस्तकाचें 33वें वाक्य आनी 7व्या अध्यायान 33वें वाक्य म्हणटा 40 वर्सां म्हळ्यार 40 वर्सां ताका पयलें जाल्लीं. पयलें त्या हेब्रेवकाराक उपाद दिवच्या इजिप्तकाराक जेविशें मारतना परत 40 वर्सां उपरांत म्हळ्यार ताच्या 80 वर्सांच्या प्रायर ताका सर्वेस्परू दिश्टीक पडटा आनी ताका इस्रायलकारांक सोडवणेक ताका जबाबदारी दिता. कित्याक जबाबदारी दिता? ह्या मोइजेच्या काळजांत हेब्रेवकारांक सुटका मेळा जाय. हेब्रेवकारांक अन्याय अनीत जाता. हेब्रेवकारांक ह्या लोकांक इतलो अन्याय जाता आसतना म्हजे कडल्यान कांय करूंक जायना गे म्हणून ताजें काळीज कोतकोतोन आसलें मोगाच्यान. आनी सर्वेस्परो तें काळीज त्या मोइजेचें पळयता आनी सांगता, त्या जळच्या बोल्या कडेन सर्वेस्पर दिश्टीक पडून सांगता, मोइजेक सांगता, वो पवित्र जागो वस, तुका हांव सगळ्या हेब्रेवकारांक
इस्रायल घरांक सोडवणेक तुका उपयोग करता. आनी ते दाळात हांव न्हू ह्या मोइजेचें 80 वर्सां प्रायेचेर ताजें मिसांव सुरू जाता. त्या देखून उडास दवरया म्हजी आनी तुजी प्राय कितले म्हणलें लॅक न्हय. जिवान आमचें खंय आसा म्हूण कळल्या कोडलें सर्वेस्पर देव म्हाका तुका खंयच तरी उपयोग करूंक शकता. तर ह्या संदर्भार हांव ते उडास दवरी जाय. इसाया प्रवादी 60 अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा, उठ परसळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. उजवाड आयला म्हळ्यार कितें? आमकां जाणवाय लाभता आनी खेदाळी जाणवाय लाभता की त्या क्षणाचेर सर्वेस्पराची महिमा मुजेर आनी तुजेर परसळूंक प्रारंभ जाता. मोइजे खेदाळ ताका भोगलें 40 वर्सांच्या प्रायर आमकां हेब्रेव घरांक अन्याय जाता म्हूण भोगलें. सर्वेस्पराची महिमा परसळूंक प्रारंभ जाल्ली ती मुख्य ताच्या दिसांनी सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडून ताका तो उपयोग करता. जाणवाय म्हाका तुका जाय जाय मोगाच्या न्हू, केदाळा जाणवाय म्हाका तुका प्रारंभ जाता. थंयसर आमच्या जिविताची वाट सोंपी जाता. दुसऱ्या सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 अध्याय 6 वाक्य म्हणटा, कित्याक अंधकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्या देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळटा तो देवाच्या महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकोसो केला. वळख आमकां मेळा जाल्यार वळख आमकां उजवाड फांकला म्हळ्यार आमकां जाणवाय मेळटा कशें आमी ताचें सर्वेस्पराचें मुखामळ पळोवचें. तर आमकां खंयचीय जाणवाय जाय, कितें आमकां गरज आसा, आमी कोण म्हणलें वळख आमी कशी धरची. पयल्यान पयलें सवाल आमकां हर एकल्यांक घेवप जाता. म्हजी वळख म्हाका मेळाची जाल्यार, तुजी वळख तुका मेळाची जाल्यार पयल्यान पयलें तुज्या जिविताचो उद्देश तुवें जाणा जायसै. जेरेमिया प्रवादीच्या 1 अध्यायान 5 वाक्य म्हणटा, आवयच्या कुशव्यान तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली, तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो, राष्ट्रां खातीर प्रावादीक कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना, हांव एक भुरगो. सर्वेस्पर म्हणटा तुज्या जिविताचो उद्देश एक प्रावादी जावंक. आनी हो जेरेमिया म्हणटा हांव एक भुरगो, हांवें कशें प्रावादी जावंक साध्य. आमी पळयता सांजवांच्या आज वाचल्या वचपांत 1 अध्यायांत 20 तावन 23 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर जुवांव म्हणटा ताचो जिविताचो उद्देश सोम्याची वाट नीट करचें म्हूण तो जाणा आसलो. आनी त्या देखून तो म्हणना हांव प्रवादी न्ही, त्या देखून हांवें बाप्तिस्म दिवंक जायना, हांव क्रिस्त न्ही त्या देखून म्हाका जायना तो म्हणना. म्हाका तो म्हणटा हांव सोम्याची वाट नीट करचो आसलो व्यक्ती, म्हजो उद्देश सोमा आसा, हांवें करचें काम सोमा आसा म्हणटा तो. सोम्याचे सुविशेंत पयल्या सांजवांच्या पत्रांत 3 अध्याय 8 वाक्य म्हणटा, देवसार कित्याक देवसार सुरवेर तावन फातकी देवसाराची कामां नाश करो म्हूण देवा सोपूत आयलो. जेजू क्रिस्त कित्याक आयलो, ताचो उद्देश असोत्तू म्हणून आसलो आनी त्या खातीर तो आयलो म्हणटा. हांव तूं ह्या संवसाराक आयिल्ल्या जावंक पुरो मोगाचें न्हू, हांव तूं एक टॉप बिजनेसमॅन जावंक पुरो. सर्वेस्परान केवल धर्म प्रचाराक मात्र न्ही, सर्वेस्परान एकल्यांक एक मिसांव दिला. जावंक पुरो एकल्याक वैज जावन एक टॉप डॉक्टर जावन, एकल्याक जावंक पुरो टॉप इंजिनियर जावन, एकल्याक जावंक पुरो टॉप बरें रांदपी जावन, एकल्याक जावंक पुरो टॉप समाज सेवाचे जावन एकल्यांक एक मिसांव दिला. आज हांवें आनी तुवें आमच्या अंतस्करणाक विचारन बसोवंक आसा, म्हाका म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें, म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें. दुसरें हांवें तुवें पळय जाय उद्देश चिंता आसतना आमची सामर्थ्य कली म्हणलें पळय जाय. मुस्तू जाणांक आमचें सामर्थ्य कितलें आसा म्हणून तो गुर्तू ना. कोणाय इसारांगी तांकां तांचें सामर्थ्य कालें आसा म्हणून गुर्तू ना, कोणी ताका सांगून जायचें. पयत पुस्तक म्हणटा
या उत्पत्ती ग्रंथांत 41 अध्याय 15 वाक्य झुजेच्या सामर्थ्याविशयी अशें सांगता. फाराव्यान झुजेक म्हळें, म्हाका एक सोपण पडलें पूण ताजो अर्थ सांगूंक कोणूच शकना. तूं कसलेंय एक सोपण आयकून ताजो अर्थ दिवंक शकताय म्हणून सांगलें हांवें आयकलां. पळय, ताका ह्या झुजे विशयी ताजी सामर्थ्य सगळ्यांक गुर्त आसली. स्वप्नाचो अर्थ सांगची आसली सामर्थ्य आसा म्हणून. दाविदाच्या शती विशयंत पयले सामुएलाच्या पुस्तकांत 16 अध्याय 17-18 वाक्य अशें म्हणटा. तेन्ना सेवका मदल्या एकल्यान सावला लागीं म्हळें, हांवें बेतलेमाच्या जेस्सेच्या पुतां पैकी एकल्याक पळयला. तो निपूण सितार वाजोवपी, धैर्यादीक मनीस तो आनी झुजारी, चतूर उलोवपी आनी सुंदर रुपाचो, त्या भायर सर्वस्पर ताचे सवय आसा. पळया, आमची सामर्थ्य कितें म्हणलें, आमची सामर्थ्य कितें म्हणलें आमी दाखयल्या वेळार शेजारी ह्या आमच्या वळखीचे सांगतात, आले तुजे रियली सामर्थ्य आसा सायबा म्हणून. आनी ही सामर्थ्य अनेक कडेन सांगतात आनी आमकां अवकाश दितात, आमकां अवकाश दितात. दानियेला विशयी दानियल प्रवादीच्या 5व्या अध्यायान 11 आनी 12 वाक्य सांगता, पवित्र देवाच्या आत्म्यान बरलेलो एक मनीस तुज्या राजांत आसा. तुज्या बापाच्या काळार ताजे थंय बुद्दवंतकाय, गिन्यान आनी देवाच्या जाणवाये सारकी जाणवाई पळोवंक मेळिल्ली. स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक, उमेण्यो सोडूंक आनी समस्यांक पर्याय दिवंक ताजे थंय गिन्यान आनी समजोणी आसली. देखून आतां दानियेलाक आपोवंक धाड आनी तो तुका अर्थ सांगूंक शकतलो. आज आमचे विशयी कोण गेल्यार खालें सांगात, खालें सांगात. आमची तालेंतां कितें आसा आमी ती प्रदर्शीत केलां गे म्हणलें पयलीं आमी पळयसय. मुस्तुपुटी आमकां मुस्त देवान तालेंतां दिल्यांत, पूण एक्की उपयोग करूंक ना. करूंक ना कित्याक? एक आमकां तो गुत्तू ना, गुत्त आसल्यार आमकां अवकाश दिवना, अवकाश दिल्यार कोणाक एक आडपाय दिलो आनी आमकां सोडूं ना. खंयसर गी देवा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय, सर्वेस्परा तुवें म्हाका दिल्लीं तालेंतां उपयोग करूंक म्हाका तूं करपा दी, म्हाका तुवें दिल्ली सामर्थ्य उपयोग करूंक करपा दी. तिसरें, आमची मनस्थिती कितें म्हणलें आमी जाणा जायसय. म्हळ्यार आमचे गूण जावंक पुरो, म्हणजे एटिट्यूड, कॅरेक्टर आमी म्हणटा. धर्मदूत्या कृत्यान 17 अध्याय 2-4 वाक्य तशें 11 वाक्य अशें म्हणटा. पाऊल आपल्या दस्तुरे प्रमाणे 3 साबताच्या दिसांनी तांचे जमाते गेलो आनी पवित्र पुस्तकाच्या आदारार तांचे लागीं तर्क करी लागलो. कितें करी लागलो? खाली तर्क न्ही, ताजी शैली कशी आसली म्हळ्यार पवित्र पुस्तकार आदारार तर्क करन, अर्थ कर सांगची ताका कॅपॅसिटी आसली. थंयसर तांकां विवर दिलो आनी रुजू करणी दाखयलें. 11 वाक्य म्हणटा, हांगाचे जुदेव थेस्सलोनिकेच्या जुदेव प्रचड विशाल मनाचे, म्हळ्यार तांचे तें असलें मन जावंक पुरो. आमचे थंय सोंसणीकाय आसा, फार बरें गिफ्ट तें जावंक पुरो. आमचे थंय बोक्सूचो स्वभाव आसा, इट्स अ व्हेरी गूड गिफ्ट. आमचे ते शेगूण, आमचे ते एक वर्ती काय म्हणटात एटिट्यूड, बरें एटिट्यूड, उल्हासान जिवोवचें, शांत स्वभावाचे आमी व्यक्ती जावंक पुरो. चिंतून काम करचें मनोभाव आमचो असले आमचे मुस्त आसा. आज आमी चिंतून बसा जाय, घरा बसून साध्य आसल्यार ह्या मुखल्या दिसांनी साक्रामेंता मुखार बसून एकल्यानीच बसून आमी ह्या विशयान ध्यान करीसय. म्हजे लागीं कितें म्हजे ते कॅरेक्टर आसात, शेगूण आसात. आनी एक मुस्त गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी बसयल्ल्या शेवटाक कितें पावना म्हळ्यार नकारात्मक आमचे लागीं खंयचे गूण आसात म्हूण पळयसय. नकारात्मक नेगेटीव गूण खंयचे आसात म्हणलें पळयसय. हें आमी मुस्तपुटी सुकता. म्हाका वाचपा पवित्र पुस्तक वाचता आसतना उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता, कोलो शब्द पळय केला म्हळ्यार सोरोप आसलो ठाणे नाडलें म्हणून. तो सोरोप असो तो वाडोवन गेलो आनी उगडापण ग्रंथाच्या वेळार कितें म्हणटा, महासोरोप आसलो म्हणून. इंग्लिशांत सर्पेंट म्हणटा. जेनेसीस, बुक ऑफ जेनेसीसार, बुक ऑफ रिव्हिलेशनार ड्रॅगन आसलो म्हणटा. म्हळ्यार
आमचे भितर असचे नकारात्मक कितें गूण आसात ते वाडत गेल्यार भयंकर व्हडले आमकां भस्म करूंक आमचें जिवीत तेच नकारात्मक गूण पावतात. एक आमी नियाळ केलें जाल्यार पयशांक थोड्यांक आमच्या पैकी आमकां आशा जोर आशा जुदासाक पयशांची आशा आशिल्ली आनी त्या खातीर आमी हांव ते सांजू आमच्या 12व्या अध्यायान 4थ्या वाक्यान थंयसर आमी पळयता थंयसर तो पयशां खातीर जेजूक विक्रीत करूंक वता आनीक तितल्या पयशांची आशा आसून तो एक आपोस्तल जावन पेद्रू बरी जावन मुस्त जाणांक सुवार्ता प्रगट करच्या बदलाक ताका कितें मेळ्ळो? फोंड मेळ्ळो. आपल्या सदनियाक विक्रीत केलें, खालें मेळ्ळें, फोंड मेळ्ळो. कांय प्रयोजन आसा की ताका ना. ताचे उपरांत आमी पळयता सामसाम आसलो ताका सेलियांचें ह्या कामुकपणाचें एक विकनेस. थंयसर दलिला तें सुबीत म्हूण दिसलें. हांव बापायन सांगलें नाका दुसरें नाका बरें की आमच्याच सुदैवाच्या कोणा पळय ना ना म्हाका तेंत जायचें. थंयसर ताजें जिवन पाड जालें, ताजें डेस्टिनी ताजी सगळी गेली. दाविदी तस ताणें बेशेबाक पळोवन थंयसर तो ताज्या जिवितांत सुकोवन पडलो. मोयजे रागा वरवीं खंयसर बसयल्ल्या गांवाक पावाचो आशिल्लो तो बसयल्ल्या गांवाक पावोंक शकना. आमी पळयता गणनाच्या 20व्या अध्यायान 7व्या आनी 13व्या वाक्य थंयसर आमी वाचलेलें म्हणटा कादेशांत उदकाचो अभाव जालो. थंयसर सर्वेस्वर त्या लोक पुरा भोंवमारतना सर्वेस्वर मोयजे कडेन उलोवन म्हणालो तुजी बेतकाटी घे उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे बरी हें खडपान उदक दिवंक फरमाया. तुमी खडपांतलें उदक वळाशें करतल्यात आनी समुदायाक तांच्या गोरवांक उपयोंक दितल्यात. पूण वो कितें करता? मोयजे कितें करता? पळयत पुस्तक म्हणटा मोयजेन आनी आरोनान समुदायाक खडपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हळें तुमी विद्रोह्यानो आयका आमी ह्या खडपांतलें उदक भायर अशें करूं. आनी मोयजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 बोटींक खडपाक मारलें. भरपूर उदक भायर येयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तेन्ना सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हळें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायेलाच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवन तुमी फाटीं सरल्या देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावोवचे नात. कितें केलें? ते पुरो पुरपुरले म्हणून हे भयंकर रागार जाले. ताका बेतकाटेन मारूंक सांगूं ना. ताका वचून सांग तूं एकाच उतरान देंवोवपाक जाता म्हाका जोर रागिल्लो बॉल धाडायलें धाडा धाडा करून धाडायलें. उदक आयलें पूण परिणाम कितें जालो? ताका बसयल्ल्या गांवाक ताका वचूंक मेळना. आज आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार मुस्तुपोटी आमचें विकनेस कितें आसा म्हूण आमकां गुर्त आसता जाल्यार त्या विकनेसांतून भायर येवंक आमी पळयना. हांवें सांगचें जर तर एका पिवंड्याक सोरो तयार करच्या फॅक्टरींत ताका क्वॉलिटी कंट्रोलर म्हूण नेमक केल्या कशें जायत? इल्लें पिवन पिवन आणखी चड धाटोपट जाता. ताणें सांगचें म्हाका हें काम जायना सायबा म्हाका इल्लें विकनेस आसा म्हाका जायना म्हूण सांगचें. सेलियांची अस्कत काय आसल्याक विमेन्स कॉलेजींत प्रिंसिपल गेल्यार कितें जायत? सगळें उलटा पलटा जाता. तशेंच आमच्या दिसपडत्या जिवितांत मोगाच्या पयशांची आशा आसल्या कॅशर करून बसयल्या कालें जायत. खंयी आमचे विकनेस कितें म्हूण आमकां गुर्त आसा जाय आनी आमी सांगा जाय आमकां तें जायना. क्रिस्तांतय आमी आतां कोण गे म्हणलें हांवें तुवें पळयसे आखेर करच्या पयलें क्रिस्तांतय हांव आनी तूं कोण? पाद्र्यापान सांगलें बापाची वळख करून दिल्या, जेजूची वळख करून दिल्या, पवित्र आत्म्याची वळख करून दिल्या. तर क्रिस्तांतय हांव आनी तूं कोण? सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 5व्या अध्याय 17व्या वाक्य म्हणटा तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना
पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें मुस्तपुटी आमकां तें बोगाना आज तावन हांव एक नवें जिवन आज म्हजें प्रारंभ जालां हांव एक नवोच पयलें जें पुराव कितें म्हजें तें सूख जाल्यार सगळें सोडटा नवें जीवन प्रारंभ करून हांव येता म्हणल्यार आमकां बोगाना पयत पुस्तक म्हणटा साम पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 9 वाक्य म्हणटा पूण तुमी विंसून काडिल्ली परजा रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच तायज करून घेतलेलो लोक काळो कतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयचे म्हूण ताणें तुमकां विसल्यांत तर हांव तूं कोण हांव तूं कोण एक उत्तीम रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्राचे हांव तूं संदेह ताजेंच सर्वेस्पराचें दायज करून घेतलेलो आमचो लोक काळो कतावन विचित्र उजवाडांक म्हाका तुका आपयलां तर हें म्हाका तुका कळीत जायना जाल्यार हांव तूं कुंकडा ओट्टू जियेतल्या इगला बरी हांव तूं जियेतल्या मोगाच्यान आमी उसल्या पोवडाचें जिवन आमकां जिवंक असाध्य सिंहासनार बसूंक म्हाका तुका आपयलां म्हणटा पळयत पुस्तक एफेसकारांक बरयल्या 23 अध्याय 6 वाक्य म्हणटा क्रिस्ता जेजो थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताजे सवय सिंहासनार बसो अवकाश करून दिलो तर आज ह्या घडये हांव तूं नियाळ करतले हांव थोड्या वेळान हांवें तुवें कितें करीत म्हजो हांव कोण म्हूण म्हाका कशें कळटा आमच्या थोड्या इश्टा आडयस जाल्यार तूं कांय पळय जेन्ना सेवा म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आमचेर तांकां मोसोर आसा आनी थोड्या शेजाऱ्यां कडेन जाल्यार तशें तूं सांगूंक पुरो म्हाका कशें कळटा हांव कोण म्हणून कोणीय आमचे बरे फ्रेंड्स आसा जाल्यार ते म्हाका तुका हांव तूं कोण म्हूण सांगतात वा सर्वेस्परा लागीं विचारूंक जाय किर्तन 121 पयलें वाक्य म्हणटा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय थावन येता म्हजो आदार खंय थावन म्हाका आनी तुका आदार येता हांव कोण म्हाका कशें कळीत जाता सर्वेस्पराचेर हांवें तुवें दोळे उबारून मागोवंक जाय सर्वेस्परा म्हाका कळीत कर हांव कोण ह्या संवसारांत हांव कोण एक फावटी अशें आशिल्लें खंय एका स्त्रीयेक पाप ताका भाडें दिवंक की तिका आंगड जावन दी घराचें भाडें दिवंक की तिका कांय जायना आनी ती सगळी सुलवून गेल्ली आनी कोणेंगी तिका एकल्याक सांगलें खंय आरे बाये तूं तितलें टेन्शन कालें करताय तुजे विशीं म्हाका इल्लें सांग ती म्हणाली की हांव इतलें पुरो लोकांक सुदारशिता जर तर म्हज्या घरा कोणी आयलें जाल्यार हांव तांकां इतलें बरें रांदून दिता गी ती लेवून जाल्यार बशी लेवून खातात तितलें बरें हांव रांदतां असलें जाल्यार म्हाका कोणी कांय सही करनात म्हजे कडेन कांय ना भाड्याक पयशे दिवंक म्हजे कडेन ना तो मनीस म्हणालो खंय तर बाये उडास तर देवान तुका एक बरें रांदपी जावन देवान तुका एक टॅलंट दिला तूं जावन आसाय एक बरी रांदपी तूं नेणाय तूं बरी रांदपी लेवून कथा म्हणटात न्ही रांदपी वचून इल्लें रांदून खंयी फॅक्टरींक जावं दी बँकांक जावं दी या खंय सडे तूं सांग तुमकां दनपरांचें टिफीन हाडून दिता म्हूण तो एक ल्हानशें बिजनेस सुरू कर इल्लें चड रांदून व्हरून दी पाप तिणें सुरवेक इल्लें थोड्या कडेन व्हरून दिलें एकटी रुच सकलो व्यक्ती म्हणालो ना अनेकल्याक सांगूंक लागलो बारी बरें जाता जेवण म्हूण काणूंक जालें 3 म्हयन्या भितर तिजें बिजनेस इतलें वाडलें गी 3 म्हयन्या भितर तिणें आंगडी खंयचे तिका भाडें दिवंक जावना गी ती आंगडच तिणें मोलाक करून घेतली खंय हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्यान आज तुजे कडेन म्हजे कडेन मस्त टॅलंट आसात ही टॅलंटां हांव तूं उपयोग करना जाल्यार हांव तूं दुबळीकायेन जियेता कश्ट जाता सफर जाता थोड्यां कडेन मागण्याचें टॅलंट आसूंक पुरो थोड्यां कडेन बिजनेसाचें टॅलंट आसूंक पुरो थोड्या कडेन बरी उलोवची जीब आसूंक पुरो थोड्या कडेन कन्विन्सींग आर्ट आसूंक पुरो थोड्या कडेन सगळ्यांक सांगाता मेळून वरचें आसलें लिडरशीप जावन काले पंचायत मेंबर गी एक म्युनिसिपल कावन्सिलर गी जावचें आसलें ताकत आसूंक पुरो तुजी टॅलंट तूं जाणा जशी जाल्यार सर्वेस्परा लागीं बोस आनी सांग सर्वेस्परा म्हजें टॅलंट कळलें म्हाका तुवें ह्या संवसाराक कित्याक धाडलें
हबुबाका पुस्तकांत 2 अध्यायात पहिले वाक्य सांगता, हांव म्हज्या पाऱ्याच्या बुरुजाचेर उबो रावतलो, पागाराचेर हांव स्थान घेतलो आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलो. मागणें करा, सर्वेस्पर कितें उलयता तुज्या विशयंत, तुज्या विशयंत तुजो दुस्मान कितें उलयता गरज न्ही. तुजे विशयंत तुका मॅन्युफॅक्चर केल्लो मॅन्युफॅक्चरर, तुका रचलेलो रचणार कितें सांगता तें करेक्ट आन्सर. देखून तो थाळो आयकूंक आज तूं बोस मोगाच्या न्हू. पळयत पुस्तकाच्या झेरेमिया प्रवचन 6 अध्याय 16 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सवटे कडेन रावन पळया आनी पुरातन वाटा विशीं विचारा, बरी वाट खंयची म्हणून समजून घेया आनी त्या वटेन चला, हे वरवीं तुमच्या आत्म्यांक विशय मेळटलो. आज सर्वेस्परा लागीं हांवें तुवें विचार जाय, सर्वेस्परा म्हज्या जिविताची वाट म्हाका दाखय. हांव कोण म्हणलें म्हाका दाखय. हांव कोण, हांव ह्या संवसारांत कित्याक आयलां, म्हजीं तालंतां कसलीं, म्हजी सामर्थ्य कसली ती म्हाका सोडूंक म्हाका सकत दी सोम्या. म्हजीं तालंतां सोडूंक म्हाका सकत दी. थोडे फावटी तुमी पळयतात मनीस विकार आसता, तरी पूण त्या विकार ताज्या नाक जावंक पुरो, कान जावंक कसलें विकार आसल्यार तांदून तो इल्लो तामाशे करूंक धरता आनी तो जाय तितले पयशे तो जोडटा. थोडे फावटी तो मोठो व्यक्ती जावंक पुरो, पूण तो इल्लो जोकरा बरी करता आनी ताज्या मोठवेपणांत ताजें विकनेस आशिल्ल्यान स्ट्रेंथ जावन तो पयशे करूंक शकता. आज आमची वाट खंयची म्हणलें सर्वेस्परा लागीं हांवें तुवें विचारूंक जाय. हांव एका संस्थांत आसूंक पुरो, हांव एका ऑफिसांत आसूंक पुरो, घरा आसूंक पुरो, मोगाचें न्हू, तुमकां वाटो धराळ उक्त्यो आसात, पूण सवाल काले म्हळ्यार आमची दिश्ट समाना, आमकां उजवाड आमच्या जिविताचो ना. त्या देखून आमी कोणशांत आसां. तर आज एक घडी बरो आमी मुकलो वेळ आमी आराधन करता आसतना आमी देवा लागीं मागया, सर्वेस्परा आयच्या दिसा म्हाका तूं कोण म्हणलें म्हाका दाखोवन दी. हांव इतलीं वर्सां म्हजीं एक सामान्य व्यक्ती बरी हांव जियेलो. आयच्या दिसा हांव नियाळ करता सोम्या. तूं म्हाका सांग, तुजो ताळो म्हाका आयकून दी. हांव कोण म्हणून तूं म्हाका सांग सोम्या म्हणलें. आराधन मुकल्या वेळार आमी म्हणया, एक घडी बरो आमी सर्वेस्परा लागीं आमी दोळे धांपून मागच्या पयलें उडास दवरया. मोगाच्या न्हू, आमी कोण म्हणून पवित्र आत्मो म्हाका तुका साखोवंक शकता. बरें उतार पवित्र पुस्तकांत हांवें एक वाचलें, पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें 2 अध्याय 9 वाक्य. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, कितें सकड देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतल्यांक. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, कितें सकड देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक. पूण पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडावो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूढ संगतीचे लेगून सोदना करता. तसो पवित्र आत्मो ह्या वेळार मुजका आनी तुका तसो आमचे भितर कितें आसा, आमच्या बोवारें कितें आसा, आमच्या कुटुंबान कितें आसा, म्हज्या ऑफिसान कितें आसा, ह्या सर्व सन्निवेशा मदें म्हज्या जिविताचो उद्देश कशें जारी करचें म्हणून तर आमी आतां थोडो वेळ आराधन करया. मोगळा सर्वेस्परा, हांगासर आसल्या हर एकाक तुका समर्पिता सोम्या. सोम्या जिसू, सबार थिमतावन आमी तुजे लागीं मागणें करनासा सोम्या. सबार तेम पर्यंत आराधन आनी स्तुती करूंक सांगात आमी मेळटा सोम्या. माध्यमा मुखांतर तुजो थाळो तुजें आराधन आमी करनासा सोम्या.
सर्वेस्परा आज आमी कोण म्हणून आमकां हर एकल्यांकी उगडापें करूंक आज मागता सोमिया. संवसारीक दोळ्यांनी हांव कोण म्हणून आमकां कळीत जायना सोमिया. थोडे फावटी कोण एकलो शेजारी, कोण एकलो दुस्मान, थोडे फावटी आमचे हितेशी बरी करनासचे दुस्मान आमचे विशयंत पाड उलोवन निष्प्रयोजक म्हणून आमचें अस्तित्वच नकार केलां सोमिया. आज आमी आमकांच तुका समर्पिता आनी तुजो थाळो आयकूंक आमकांच समर्पिता म्हणलें कंतार एक चरण आतां म्हणटलें हांव. सर्वसाधिता सर्वसाधिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सर्वसमर्पिता सर्वसाधिता Touch her, Lord Jesus. सर्वसाधिता With your mighty power, O Lord Jesus. सगळं म्हाका सोडवणारा Touch her, Lord हांव Jesus. समर्पिता. सगळं जेसू समर्पिता सोम्या म्हाकाच हांव दिता. मोगन सत्तेन म्हाका तूं भर आशीर्वाद मुझे दो. सर्वसाधिता सर्वसाधिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. हालेलुया 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 समर्पिता सोमिया आमची मोत सोमिया. सोमिया जिसू ही मोत आमची परिशुद्ध ह्या वेळार कर सोमिया. आमच्या मोतीन जशें हर एक तरेचें मेळ्ळें तूं आतां निवार सोमिया. सर्वेस्परा संपूर्ण तरान शांत रावन ह्या वेळार मागोवंक आमकां हर एकल्यांकी कृपा दी सोमिया. तुजो थाळो आयकूंक शांत चित्त जावंक आमकां कृपा फोव कर सोमिया. आमचे दोळे तुका समर्पिता सोमिया. ह्या दोळ्यांनी बरें आनी वायट सैतलें पळयलां सोमिया. सर्वेस्परा आज आमचे दोळे तूं पवित्र कर सोमिया. आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी सोमिया. उजवाड दी सोमिया. बार्थेलोमान लौकीक दिश्टी सारली तर सोमिया आज आमी हांगासर आसल्या हर एकल्या सोमिया माध्यमा मुखांतर पळोवचे हर एकल्या सोमिया मागता सोमिया आमकां आत्मीक दिश्टी सोमिया. जेजू मवोन देवाच्या पुता आमची काकुळट कर. आमकां
आत्मीक दिश्ट दे सुमिया आमचे जीवन असो उद्देश आमकां कळीत कर सुमिया सुमिया एक रयाळ याजकी वर्ग जावन एक अत्युन्नत जीवन जियोंक तुवें आमकां आपयलें सुमिया Yes, Lord Jesus. पूण एक आमी सामान्य जीवन जिवन आसा सुमिया Yes, Lord Jesus. तुझे धराळ ते सकत आमकां अनुभव करूंक जाता आसतना सुमिया येदे व्हडले पर्वत रसलो तूं देव सुमिया इतलो विशाल सागर रसलो देव तूं सुमिया त्या सागरांत विविध जिन्साचो मासली रसलो तूं देव सुमिया Jesus. ह्या भुंयत जायतितले विचित्र तरान रसलेलो तूं देव सुमिया My Father. तरी पूण सुमिया तुजें उतार सांगता सांसुवांच्या पयल्या अध्यायांत ताचेर भुरवसतले हर एकलीं देवाची भुरगीं जातले म्हणलें सत आमी नेणा जावंक सुमिया आमी देवाची भुरगीं म्हणलें वळोवक आमी धरनासतना सुमिया सर सत्यवंत आमचो बापूय म्हजो बापूय हर एक करूंक शकता ह्या संवसारार सर्वेस्परस म्हजो बापूय सगळें विचित्र कामां केल्लो ह्या संवसारार म्हाकाय तो रगता म्हणलें उसवाड म्हज्या जिवितांत नासचें सुमिया हांव मुस्तपुटी आमी भियेले हांव सुमिया आज तुजे लागीं मागता हांव सुमिया आमकां दिश्ट दी सुमिया आमी तुजी भुरगीं म्हणलें महोन्नत देवाची सत्यवंत बापाची भुरगीं म्हणलें ज्ञान आज आमकां दी सुमिया इसाया प्रवचन 60 अध्यायान पयल्या वाक्यान सांगलें वाग्दान सुमिया उठ उसवाड आयला तुजो परसळीत जा म्हणून सांगलें सुमिया तसो परसळ ह्या तुज्या भुरग्यांचेर ह्या क्षणाक तूं शणै सुमिया ह्या क्षणाक सुमिया तुजो उसवाड ह्या भुरग्यांचेर तुजें परसळ दी सुमिया जाणवाय दी सुमिया ह्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं ती म्हणून महोन्नत देवाची भुरगीं म्हणून जाणवाय ह्या वेळार तांकां घाल सुमिया Thank you, Jesus. Jesus, touch them, Lord Jesus. Jesus. Te căr somia dole moce Te căr somia dole moce Usvarave poreu sobai tuji deco Te căr somia dole moce Te căr somia dole moce Te căr somia dole moce Usvarave poreu sobai tuji deco Te căr somia dole moce सर्वेस्पर आमकां बक्षी सुमिया हांव कोण म्हणून आमी आज पर्यंत ध्यान करनाशें रावल्या खातीर आमकां तो बक्षी सुमिया आमच्या आवय बापायनी दवरल्या नांवान मात्र हांव कोण म्हणून आमकांच आमी वळखून घेतलें सुमिया आमच्या संवसारीक संबंधाद्वारे संवसारीक हुद्द्याद्वारे मात्र हांव कोण म्हणलें म्हज्या शिकपाद्वारे आमच्या शिकपाद्वारे आमी कोण म्हणलें आमी वळखून घेतलें सुमिया पूण ह्या संवसारांत म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें म्हणलें आमी समजानासतना आमचें मिसांव कितें म्हणलें समजानासतना आमी निसायकी कोण म्हणलें आमी समजानासतना काळोखांत जियेल्ल्या खातीर
बुक्षी सुमिया सर्वेश्वरा बापा या सर तुझ्या भुरग्यांक ह्या वेळार बुक्षी सुमिया Have mercy, Father. सण आसनो नेण आसनो केल्ल्या हर एका पथकांक तूं बुकसून तांचेर काकूळ दाखय सुमिया Have mercy, Father. ओ वेळ जावन आसा सुमिया पवित्र वेळ सक्रामेंता मुखार आसनो तुझे परसळीत सकत आपोडचो तो वेळ सुमिया तुझे भोव पवित्र अमोलेक रगत या हांगासर आशिल्ल्या हर एका व्यक्तीचेर माध्यम मुखांतर पळोवनच्या हर एका व्यक्तीचेर आतां शिणय सुमिया जीसस टच them and heal them, O Lord Jesus. जेजू ह्या वेळार तांकां हर एकल्यांक तो आपोड सुमिया जेजू हर एकल्यांक तो पदकां तो बक्षीस सुमिया प्रत्येक तरान मागता सुमिया पदकां द्वारे भे या संवसाराक आयलें सुमिया ते भे या भुरग्यांत हांव खाण उडय सुमिया या पवित्र सक्रामेंता मुखार सुमिया तुवें आमकां दिल्या अधिकारान सुमिया सामातेवाच्या 18 वाक्यान सांगलें सुमिया कितें तुमी संवसारी ह्या संवसारान तुमी बांदतात सर्गीं तें बांदून आसतलें कितें तुमी सर्गीं हांगासर तुमी सोडयतात सर्गीं तें सोडयलें जाता म्हणल्यार वागदाना काल सुमिया तुज्या भुरग्यांक सुमिया भे म्हणल्यार बंधनांतून आतां सुटका दी सुमिया जिविताचो उद्देश पूर्ण करूंक सुमिया हर एकल्यांक कृपा लांबच्या बरी सुमिया जेरेमिया प्रवक्त्या 47 वाक्यान सांगल्या बरी सुमिया बंधनाच्यो संकळी आतां मोन उडय सुमिया ह्या घडये सुमिया जिसो बियाच्यो संकळ्यो हर एका व्यक्तीच्यो सुमिया संपूर्ण तरान मोन वचून दे जिसूच्या नांवान हर एक तरेच्यो बियान खाल बोल जाल्ल्यो सकत सुमिया कंची ती पुरा सकत सुमिया या मनशांक सुमिया या तुझ्या भुरग्यांक सुमिया बेस्टावन आसा सुमिया फाटल्या जिवितान जाल्लें सूख घडिता फाटल्या जिवितान जाल्लें सुखी द्वारी फाटल्या जिवितांत जाल्ल्या कुडू घडिता वरवीं फाटल्या जिवितांत भोगल्ल्या दुखी वरवीं विश्वास घात जावन जिवितान भरल्या दुखीत जावन अन्याय अनिते गोळोक जावन थंयसर भोगल्ल्या बियाच्या वातावरणात जावन सर तरेच्या अनकरीच्या सक्तेंत जावन लोक आत्ता तो वागदाना काल पळय स्वरूप इच्यो आनी दुस्मानाचें सगळें बोळसो मोडूंक हांवें तुका अधिकार दिले म्हणल्यार वागदाना काल सुमिया ह्या वेळार सुमिया जिजो सर तरेच्यो अनकरीच्यो सक्ती जिजोच्या त्या भोव पवित्र सक्रामेंताच्या सक्तेद्वारे हर एक तरेचे बंद पसंत घालचे त्यो सक्त्यो जिजूच्या नांवान आतां मोडून वचून दिता संपूर्ण पर्यंत ह्या व्यक्तीन जावन सर्वेस्पराच्या नांवान सुटका जोडनो समियान जिजूच्या नांवान ह्या व्यक्तीन जावन हजारो महिला पयस वचून दिता संपूर्ण तरान जिजूच्या भोवपवित्र अमलेक रक्तान त्यो निष्क्रिय जावन दित आनी त्यो सर्वेस्परा ताच्या पांय तळ्या घालून मस्तून दी म्हणून जेजूच्या नांवान आमी आदेश दिता सुमिया ह्या वेळार सुमिया जिसो तुज्या भुरग्यांक संपूर्ण तरान भियातावन सुटका लाभून सुमिया मुखलें तांचें जिवीत बरवसाचें आनी ताणें खंयसर तांच्या जिविताचो उद्देश आसा त्या उद्देश जारी करूंक धैर्यान मुखार सच्चेत आसलें जिवीत जावच्या खातीर सुमिया हांकां हांव समर्पिता सुमिया सर्वेस्परा हांचेर तो आशिर्वादीत कर सुमिया पदकाची वाड धरताना सोम्यातावन पयसरताना जेसू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता कश्टांत येयल्यानो येया वचून ते म्हाका दिया दितलो विशेल तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या सामर्काच्या 16व्या 17 आणि 18 वाक्याच्या वागदाना काल सुमिया बावार्थ्यांक असल्या अधिकाऱ्यांचे पदवी मेळटले म्हजे नवे ते देवसार धांवडायतले म्हजे नवे ते अन्य भाशेन उलयतले स्वरूप मारेकार वेगवेगळी पियेते जाल्यार कितेंच तांकां जावचें ना कोणाच्या माथ्यार ते हात दवरतात तांकां ते गूण जातले म्हळ्यार वागदाना काल सुमिया हांगासर असल्या हर एकल्या बसात सुमिया जिसो तुजे बावर्थी लोक जावन सुमिया जिसो आमी मागता सुमिया सुमिया जिसो आपोड सुमिया हांगासर असल्या हर एकल्यांक सुमिया सर्वेस्पर देवा तांचे पीड हातूंक गूण कर सुमिया तांच्या माथ्याच्या
माथ्याच्या केसाच्या तुझ्या पायाच्या आडीपर्यंत सम्या तुझ्या पवित्र रगात आता वळून दे सम्या त्यांच्या शिराने सम्या त्यांच्या रक्ताच्या खाणाने सम्या जस्ट सम्या टच देम लॉर्ड जीसस टच देम लॉर्ड जीसस टच देम लॉर्ड जीसस तांकां आपोड सम्या हर एक त्यांच्या रक्ताचे खाणा सम्या हर एक त्यांच्या जिव्याचे विश्व सम्या तो आपोड सम्या तांकां गुण कर सम्या हर एक तरेची दुख सम्या काळजांदसची दुख सम्या कुडींदसची दुख सम्या मोतींदसची दुख सम्या अंतस्करणाचे दुख सम्या सबकॉन्शियस लेवलची दुख सम्या हर एक दुख सम्या जेजूच्या नावानं आता सम्या आता संपूर्ण तरान गुण जाऊन सम्या सर्वेस्परच्या नावे जो कोण पिढेंत असा सम्या खंयच्या मानसिक पिढेंत कुडीच्या पिढेंत आत्म्याच्या पिढेंत खंयच्या टायपाच्या पिढेंत असल्यार सम्या जेजूच्या बोपवित्र अमोलिक रक्तांत संपूर्ण तरान ते गुण जाऊन सम्या हर एकल्याके सम्या तो आपोड सम्या टच देम लॉर्ड जीसस every parts of their body Lord you touch them Lord Jesus every atom of their body you touch them Lord Jesus सम्या जेजू तुझ्या सक्तेन सम्या जेजू अनुभव जाऊन तांकां करपा दी सम्या जेजू तुझे सकत सम्या जेजू पवित्र म्हणजे सकत या वेळा सगळं ते वळून दे सम्या माथ्याच्या केसाच्या तुदी येता पायाच्या आडयेपर्यंत सम्या जेजू सगळ्या पवित्र म्हणजे सकत बळादीक तरान वळून दे सम्या जायत्या जाणांक गुण जाऊन दे सम्या तांचे दिश्ट दे सम्या तांचे आजच्या घडयेत सम्या जेजू हर एकल्या जीवनाचो उद्देश सम्या कळी जाऊन तांकां करपा दी सम्या तांकां जाणवाय दे सम्या समजणी दे सम्या गिन्यान दे सम्या मुखले दीस सम्या जेजू तांच्या परसळे जाऊन सम्या जेजू इसाया प्रभूच्या 68 अध्यायात पहिल्या वाक्यान दिलें वाक्यान सम्या उठ परसळे जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्परचे महिमा तुझ्या परसळता हे वाग्दान सम्या जेजू या भुरग्यांचे तुझ्या आतां चार्य काडून येवन सम्या तुझ्या नावान सम्या जेजू या सगळे सम्या जेजू तांच्या जिवितान चार्य घेवन दी सम्या जेजू या घडयेत सम्या जेजू सगळे तांच्या चित्रान बदलावन जावन सम्या जेजू कुटुंबाच्या चित्रान बदलावन जावन सम्या जेजू सकारात्मक जावन सम्या जेजू हर एक तरेच्या पॉझिटिव्ह सम्या जेजू पॉझिटिव्ह वायब्रेशन तांचे ते पॉझिटिव्ह वायब्रेशन सम्या जेजू ताणें रावच्या जाग्यार सम्या जेजू वावर करच्या जाग्यार सम्या जेजू हर एक रितीन पॉझिटिव्ह वायब्रेशन तांचे ते योग करपा फोव कर सम्या जेजू तांच्या आत्म्यांत सम्या जेजू उजवाडाच्या किरणांचो फगोवंक करपा दी सम्या जेजू तांकां सम्या जेजू खंयसर गेल्यार सगळ्यांचो मोग मेळोवंक करपा दी सम्या जेजू खंयसर ते वेता सम्या जेजू आशिर्वादी जागो कर सम्या जेजू खंयसर ते वावर करता सम्या जेजू 100 वांट्यानी तांचो हाताचो वावर तो फळाबरीत कर सम्या जेजू खंयसर ते फाय दवरता सम्या जेजू थंयसर शांती समाधान थंयसर परगट जावन सम्या जेजू शांती समाधान तांकां मेळून दे सम्या जेजू कितें ते पळयता सम्या जेजू तुज्या दिश्टीन ते पळोवन सम्या जेजू ते सगळें वातावरण सम्या जेजू आशिर्वादी जावन सम्या जेजू कितें ते आयकता सम्या जेजू हर एक तांच्या विशयान बरें आयकूंक तांकां करपा दी सम्या जेजू हर एक भक्ता सम्या जेजू हर एक तांची बोगणां तुजी बोगणां जावन सम्या जेजू तांकां आनंदान उल्हासान सदांच दवरची ती बोगणां जावन सम्या जेजू रातची न्हीद तांकां बऱ्या रितीन पडोवन दी सम्या जेजू तांच्या कुडीक तांकां सवकासाय सम्या जेजू बऱ्या रितीन चिंतूंक सम्या जेजू बऱ्या रितीन उलोवंक सम्या जेजू विशेष तरेचें दैवीक ज्ञान दैवीक सकत तांच्या मुखांतर ते वळोवन दी सम्या जेजू तुजी सकत तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत ताणें वावर करच्या जाग्यार खंयसर असल्यार सम्या जेजू तुजें प्रेझन्स ऑफ गॉड तांकां भोगोवंक तुजें आजारपण तांकां भोगोवंक विशेष तरेची कृपा ह्या कडेन फावो जावन दी म्हणून तुज्या नांवान सम्या जेजू आशिर्वाद करता तेंच जालें सच जालें जीवच्या नांवान घोशण दिलें जारी केलें आमेन Alleluia. 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 एम्माउसाच्या वाटेर जेरुसलेमांतावन एम्माउसाक वेतेल्या दोग सिसां सवें जेजू अपरिचित जावन सोलोन गेल्लो आनी ते एम्माउसाच्या हळडेक पावुल्ले थंयसर काळोख पडलो आनी ह्या सिसांनी जेजू लागीं मागलें सोम्या आमच्या संगी तूं राव आज जेजूचो आशिर्वाद घेवन आमी आमच्या घरा फाटीं वेता आसतना तेंच मागणें आमचें जावं दी सोम्या आमच्या संगी राव आमच्यो सगळ्यो विनवण्यो हे दोळस आमी दवरल्यात सगळ्या पवित्र सेवे बसवती आमी मागया पाप साहेबाक सधार्मीक मुखेल्यांक लायक मुखेल्यांक आपणाची खरी वळख आपूण बापाची भुरगीं एकामेका भाव भयणी वळखून घेवन आपापले मिसांव आपापली देणी खरेपणी वापरूंक उपयोग करूंक सर्वस्वें सोम्या जेजू तूं राव
आमची जबाब आमच्या संगी राव सोम्या आमचे संगी राव सोम्या सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यां आमी मागता हर एक राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमचे आमच्या संगे संगी राव राव सोम्या सोम्या. सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांक पासत आमी मागता तांणी ताची सेवा लोकांच्या बरेपणाक दिवंक निस्वार्थी मनान काम करूंक तूं तांकां कृपेन बर म्हण आमी तुजे लागीं मागता आमचे संगी राव सोम्या सोम्या आमी तुजे मुखार हाडटा आमच्या सगळ्या भारत राष्ट्राच्या लोकां पासत ह्या दिसांनी आमचो लोक दिपावळी उजवाडाचें फेस्त आचरण करता आसतना खरो उजवाड तुजे तावन येता खऱ्या उजवाडाची समजणी स लोकां मेळच्याक आमचो राष्ट्र आदी तावन आवडले प्रमाणे शांती समाधानेक विविध धर्मा मदें एकवट माया मोगा खातीर नावडलो देश इजवावन मुंदरून व्हरूंक हर एकल्याचें मनां उजवाडाय म्हण मागता हांव सोम्या जेजू आमचे संगी राव सोम्या सोम्या जेजू आमच्या येसीजे पासत आमी मागता हांव आमच्या देशच्या वडील गवळी बापाचेर याजकांचेर धर्मीक भाव भयणीचेर सर्व क्रिस्तांव भाव भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांकां भावार्थान जियोंक तांचें आपोवणें क्रिस्ती आपोवणें समजोवन त्या प्रमाणे जियोंक आमकां हर एकल्याक तुजो आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता हांव सोम्या आमचे संगी राव सोम्या सोम्या जेजू प्रत्येक तरान तुजे मुखार ह्या सर आमच्या ह्या मागण्या जमातींत वांटेली जाल्ल्यांचेर तुजो आदार मागता हांव विशेष करून हे मागण्या जमात सोलोन वरच्या मानेस्त MP नोरोन्ना आनी ताच्या सर सांगात्यांक गायनांत मुखेलपण दिल्या श्री जॉन आनी सांगात्यांक आनी हांव तूं वांटेली जाल्यार आमकां सोमेस्तांक तुज्या कृपेन बर तुजेर आमची पातयेणी तुजेर आमचो बरवोसो तुजेर आमकां विश्वास निरंतरी सडय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हांव सोम्या आमचे संगी राव सोम्या सोम्या आमी मागता सर्व राष्ट्रां पासत आनी विशेष करून जंय शांती समाधान ना लढाई झूज आसा त्या राष्ट्रां पासत विशेष तरान आज आमी मागता विशेष करून युक्रेन आनी रशिया मदें जावचें झूज जावंक पुरो इस्रायल आनी भोंवतीच्या राष्ट्रां मदें जावचें झूज जावंक पुरो आमच्याच राष्ट्रा भितर आंतरीक मणिपूर तसल्या राजधानी जावचें आंतरीक झूज आसले कडेन समाधान येवच्या पासत आनी हें समाधानाचें शांतीचें मागणें सान फ्रांसीस आसिसीचें मागणें आमी तुजे मुखार दवरता सोम्या म्हाका तुज्या शांती समाधानाचे हातेर कर जंय द्वेश आसा थंय मोग जंय दूख आयलां थंय बोगसाणें जंय मनभेद आसा थंय एक मन जंय दुबाव आसा थंय बाबार्थ जंय सूख आसा थंय सत जंय निराश आसा थंय बरवोसो जंय खन दूख आसा थंय संतोष जंय काळोख आसा थंय उजवाड हांवें ओपिसो कर दैवीक मेस्त्री बुजवण घेवचे प्रास बुजवण दिवंक म्हाका हेरांनी समजोवचे प्रास हेरांक हांवें समजोवन घेवंक हेरांनी म्हजो मोग करचे प्रास हेरांचो मोग करूंक हांवें स्वदेशें कर कारण दिल्ले वरवीं आमी घेता बोगसिल्ले वरवीं आमी बोगसाणें जोडटा आनी मेल्ले वरवीं आमी सासणीक जिणयेक जल्माता आमेन Amen. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी फुडें सरया Voda sacramenta sastama koruya purvilatya rupa butla novyoriti adarya solvon vecha Skutvisya Bavartaci Boltibia Sasi Papa Tashi Sputa Ulasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Ekastalyan Hasitav Tuka Chaspirita Samasami Navartav Amen. प्रार्थुया
ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन.